फाटले कितलेशेच म्हयने वापराविणे पडून आशिल्ली सोलर फेरी बोट आता वापरात येतली। न्हय येरादारी खात्यान ही बोट एका वर्साच्या लिजार दिल्या। विजय मरायन शिपबिल्डिंग कंपनीन सगळ्यात चड बोली लावन ही सोलर फेरी बोट एका वर्सा खातीर घेतल्या। आमकां 1 लाखा मेरेन बोली अपेक्षित आशिल्ली, पूण तांणी 1.5 लाखांची बोली लायली। आता एका वर्सा मेरेन ही सोलर फेरी बोट विजय मरायन कंपनीच्या ताब्यात उरतली। आता ते कशे पद्धतीन हे फेरी बोटीचो वापर करतात हो तांचो विषय। महत्वाची गजाल म्हळ्यार ज्या उद्देशा खातीर ही सोलर फेरी बोट बांदून घेतिल्ली ताच्या खातीर तिचो वापरूच जालो ना आनी सद्याक ही फेरी बोट वापराविणे तशीच पडून आसा। ताका लागून जे कंपनीन ही फेरी बोट बांदिल्ली तांकां सुमार 60 लाख रुपया दिवकूच नाशिल्ल्याचे न्हय येरादारी मंत्री सुभाषाचे म्हणणे। सोलर फेरी ही हायब्रीड फेरी आमी खूब कडेन फिरवून पळयली की ताजे पॅसेंजरां खातीर दवरली, पॅसेंजर जायना जाले परत ती परत तातूंत भितर रिपेराक येवपाक लागली। ह्या सगळ्या कारणां खातीर आमी कितें केलां की ताचो टेंडर काडपाचो आनी ती चलोवपाक दिवपाची। सो गव्हर्मेंट वील नॉट रन इट आनीक ती प्रायवेट पार्टीज कोणी रन दितले, आमी ताजे हायर करतले। सो आमी ताजो टेंडर काडलो की हायरिंगाक ती कोणी वापरपाची आनी आमकां पयशे दिवपाचे। सो ह्या फावटीक ती विजय मरायन म्हणटा ते जे शिप बिल्डींग आसात ते तांकां ते दे आर द हायेस्ट बिडर। हायेस्ट बिडर म्हळ्यार आमी मिनिमम बेज प्रायस दवरिल्लो 1 लाख, तांणी 1.5 लाख घाल्लो आसा आनी ती तांकां वतली। सो सोलर फेरीज वील बी पूट टू यूज। सो ते टुरिजमाक वापरता कशें वापरता खबर ना म्हाका कित्या खातीर घेतला ते। ना प्रॉफीट बिलकूल ना। ते आमी तेजे फायनल बिलूय हें केलें नाशिल्लें, कारण ती ऑपरेशन्स जाले, हांव मिनिस्टर जाले नंतर इमिडिएटली म्हजे कडेन आयली, पूण ती पयली बांदप दुसऱ्यान केल्ली। सो वेन वी रियलायज दॅट इट इज नॉट एट फूल हें तुगेलें परफॉर्मन्स तशें ना म्हणटकच ताजे ते एक बॅलन्स आमी दवरिल्ले, एक 60 लाख ताका पेमेंट करपाचो आशिल्लो, तो आमी केलो ना बिकॉज दॅट वेसल वॉज नॉट ऑफ दॅट कॅलिबर अशें दिसलें म्हाका। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर।